मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसात आणि टाइम झालो असा 9 आणि हांव आतां व्लॉग स्टार्ट करता. आणि बाबूचे सात्ता नाळेला पावडर बी लायता. आणि आयज हांवें ऑयल बी लावून घेवंक ना, कित्याक आयज न्ही तुमकां काल सांगलेलें न्ही, आयज जाता 12 डेज आणि 12 डेजाचे न्ही आयज आमी हें घालतात, म्हणजे कितें तें शुद्ध करतात, घर होम घालतात. सो आयज तर 12 डेज जाता. आं आई मम्मी इतली खरं गडबड भटजी येयला. सो बेगिना स्टार्ट करतले आमी होम घालपाचें बीन, कित्याक तें तुमकां सांगता मागीर हांव. सद्या गडबड चालू आसा. ओके, सो हांव हांगा रेडी जाल्लें आसा आनी भायर भटजी सगळें रेडी करता. ओके, आनी सो आयज न्ही होम घालतले आनी आयजूच आमी बेबीचें नांव दवरतले. पण नांव तुमकां आयज हांव रिवील करचें ना. नांव आमी एक फंक्शन दवरला तेन्ना हांव नेम रिवील करतले. आनी आयज कान तोपतले आमी बेबीक, कान तोपतले की आमी न्ही 12व्या दिसाकूच कान तोपतात. ओके, 12व्या दिसाक आमी कान तोपतात आणि आयज आमी ताका पाळण्यांक घालतले. ओके, हेजे पयलीं आमी ताका पाळण्यांक बीन घालूंक ना. सो आयज आमी पाळण्यांक घालतले वापे. ओके, सो ताका लागून आयज गडबड. कित्याक गडबड? शिवाक न्ही आयज इव्हेंट आहा. सो बेगिना हें सगळें जावंक जाय. हें सगळें करून तो मागीर वयतलो इव्हेंटाक. सो ताका लागून हो पळय. हाय म्हण मरे. हाय गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. हो, सो ताका लागून मातशी गडबड. सो म्हणून ताका म्हटलें आयज म्हाका तूं ऑयल लायनाका, बाबूकूच तूं नाळय, कित्याक टायम जातलो न्ही ताका लागून. सो शिवाक बेगिना इव्हेंटाक कामाक वचूंक जाय. लास्ट टायम ऑयल जाल्लें रेतीको टायमार 12व्या दिसाक न्ही, ताका तशेंच इव्हेंट येयल्ले. तो मागीर कान तोपपाक बीन नासलेलो शिव, गेल्लो मागीर इव्हेंटाक. ओके, सो चला. ओके, सो जाल्लें आसा मागीर दाखयता तुमकां. तो हो आसा म्हाजो लूक, साडी. आनी हो साडी हांवें बेंगलूरसून हाडलेलें. सो शिवपाक दिलेले हांवें 3 ब्लावज शिवपाक दिलेले. हां, तर 3 ब्लावज हांवें शिवपाक दिलेले, जे कालूच येयला आनी सारकी परफेक्ट आहे, काय अशी कंप्लेंटी बीन काय ना. अच्छा आहे. चला या, जालें रेडी जालें का सगळें तेजे. बसता आमी. ओके, पुढे उतारलं ग्रामीण वास्तु मध्ये सुख शांती प्राप्ती अर्थम उद्योग नोकरी क्षेत्र सर्व देवानां धूपदीपं समर्पयामि. सर्व देवानां धूपदीपं वनस्पति सर्व देवानां धूपं च दर्शयामि. एकादीपं दर्शयामि. सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. एकादीपं दर्शयामि. नैवेद्यस्थाने ब्रह्मफलनैवेद्यं निवेदयामि. नमः मुदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमो नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. पूर्ण अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं श्री हरिकेशवाय नमः. नारायणाय नमः. माधवाय नमः. गोविंदाय नमः. विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो नमः. आप निक नमो बोलो खाली पडतो.
श्री इति प्राश्य श्री इति प्राश्य श्री इति प्राश्य गुड बॉय गुड तू पाणी घालायला आहे ना नको हे पाणी चिंता केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः सोड खाली गोविंद खाली गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमो नमः सर्व मंगल शिवाय सर्व मंगल आता सांगणार काय ते पवित्र आपलं बापू काय गणपती गणेशाय ग इंग्लिश मध्ये लिहितो ने शाय एकच कंबोज तू आणि बिदानी आणि मला पाहिजे तर पिऊन घ्या दीपक दी तू नाही म्हटलं मुद्दाम दी 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 नाही म्हटलं की मुद्दाम द्या गाईचे मूत पहिले देवा मित्रवत बाहेर कर गाईचे मूत हे करता घर शुद्ध करता सवित्राय नमो नमः 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 सर्वेभ्यो देवेन्द्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः काशभगवतोत्पन्नः शिवनाथ नामशोधप्रप्राप्त्येदं काशभगवतोत्पन्नः तृप्तिनामशोधप्रप्राप्त्यं काशभगवतोत्पन्नः ऋत्विक नामशोधप्रप्राप्त्यं काशमहादेवाय नमो नमः प्रसादं सुप्रसादं स्तुतव्यवहार्य दक्षिणां समर्पयामि सुप्रसाद अस्तु तथास्तु निष्ठे प्रार्थं समर्पयामि काशप्राप्तिरस्तु प्रसादं सुप्रसादं किंचितव्यवहार्य दक्षिणां समर्पयामि सुप्रसाद अस्तु तथास्तु तर नारळ आज काही गोड बनवतात बोलून आम्ही सुप्रसाद अस्तु तथास्तु काशप्राप्तिरस्तु आज नाव तो झाले शुद्धीकरण डोळे पण हांगासर तांबडे आला वे घर सगळे दूर झाले एक काम आता कान तोपतले बेबीचे आणि भायर काळोख जाला बारीक पावस पडटा सो आयज न्ही बर्थडे आसा ताका विश करता सो नाव आसा अनीश नाईक विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अनीश तो आनी आसा एशली प्रिन्स रॉड्रिगीज विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एशली आनी आसा प्राची तिमले विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्राची बरें Happy birthday and many blessings to you. May God make all this come. Happy birthday. चला बाय Bye.